बकरी ईदाक उसगांवचे गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सोडूंक आनी खंयच गोरवां मारूंक मेळची नात आनी खंय गोरवांची कत्तल जाल्यार ताका कत्तलखाने चलोवपी जबाबदार आसतले म्हूण हायकोर्टान शिटकावणी दिल्या। ऑल गोवा मुस्लीम जमात असोसिएशनान घाल्ल्या याचिकेचेर हायकोर्टान हो आदेश दिला। जोताक उपकरण आशिल्लीं 12 वर्सां वयली जाणटी गोरवांच मासाक मारूंक मेळटात। मर्यादा 7 वर्सां मेरेन हाडची म्हूण मुस्लीम संघटना हायकोर्टांत गेल्ली। अधिकारी आनी याचिकादार ऑल गोवा मुस्लीम जमात संघटनेमदीं 19 सप्टेंबराक बसका जाल्ली। ह्या बसकेन गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान कुर्बानी दिवंक याचिकादार तयार जाल्ले। उपरांत म्हापशे, पणजे, मडगांव, दिवचल, वाळपय आनी वास्को उक्त्या सुवातेर कुर्बानी करपाक दिवची म्हूण याचिकादारान 29 सप्टेंबराक जनावर सांबाळ खात्याक बरयल्ले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगले। ह्यो गजाली उक्त्यार जावंक शकना म्हूण सरकारान स्पश्ट केलें। हायकोर्टान सरकाराचें म्हणणें मानून घेतलां। कुर्बानी फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातूच दिवची म्हूण आदेश दिला। हायकोर्टात तांच्या सुनावणी चालू आसा आनी हाजेर वेगवेगळे अशे ऑर्डर्स आयिल्ले आसा। गोवंश रक्षा अभियानाची पयली पासून भुमिका आसली किंवा आसा आसतली की आमच्या गोंयच्या ह्या पवित्र अशा परशुराम भुमीत, देवभुमीत कसल्याच प्रकारची गोवंशाची हत्या जावंक जायना। ह्या फुडें बाकीचे सुवातेर गोरवां मारपाची वेवस्था जावंक शकता काय कितें तें पळोवचें म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां। 2 सप्तकां भितर अशा सुवातींची वळेरी करची म्हूण सरकाराक सांगलां। 12 वर्सां वेले बैलच मारूंक मेळटले म्हूण हायकोर्टान परत एक फावट स्पश्ट केलां। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातूच गोरवां मारतले, बाकी कडेन खंयच ना। हाडिल्लीं गोरवां मारूंक मेळटा काय ना तें तपासतना याचिकादार गोवंश रक्षा अभियानाचो एक प्रतिनिधी थंय आसतलो। ही पुराय प्रक्रिया CCTV कॅमेऱ्याचेर रिकॉर्ड जातली। ऑल गोवा मुस्लीम जमात असोसिएशन हांच्यांनी एक इंटरवेन्शन हालींच पिटिशन घेवन गेल्ले ते हायकोर्टा मुखार की तांकां अलाव करचें म्हणून बैल मारपाक आनी तेंचे वेगवेगळे हे आसात मागण्यो आसल्यो ज्यो कुर्बानी खातीर। ताजेर सुनावणी जाल्ली आनी गेल्या वर्सा आमच्या ज्या पिटिशनाचेर गोवंश रक्षा अभियानाच्या पिटिशनाचेर हायकोर्टान निकाल दिलो की 12 वर्सां सकयले बैल मारपाक बंदी। त्याच प्रमाणे तांच्यांनी सगळे प्रोसेस आसात ते फॉलो करप। एनिमल वेलफेअर बोर्डा तर्फे किंवा एनिमल लॉज आसा, प्रिव्हेंटिव्ह क्रुएल्टी एक्ट्स आसा, गोवा स्लॉटर हाऊस एक्ट आसा, हे सगळे एक्ट फॉलो करप आसले। केशीचेर फुडली सुनावणी 10 नोव्हेंबराक जातली। इतले मजगतीं गोंयान गो हत्येचेर बंदी घालची म्हूण गोवंश रक्षा अभियान पणजे आझाद मैदानार 3 दीस धरणे धरपाचे आसात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। काँग्रेस कामाक लागल्या। प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान गोंयच्यो नव्यो 40 गट समित्यो, तांचे अध्यक्ष आनी दोनूय जिल्लो अध्यक्षांची नांवां उपाध्यक्ष राहुल गांधी आनी दिग्विजय सिंगाक दिल्यांत। कांय गटांनी 2 ते 3 नांवां दिल्यांत म्हूण जॉनान प्रुडंटाक सांगलें, मात नांवां सांगलीं ना। काँग्रेसीची जनसंपर्क मोहीम बुधवारा सावन मडकयच्यान सुरू जाता। फाल्यां 1 तारखेर ऑक्टोबरार आमची मास कॉन्टॅक्ट कॅम्पेन चलतली। मेंबरशीप अँड मीटिंग द पीपल इन जनरल, दॅट प्रोग्राम विल स्टार्ट टुमॉरो 23 तारखेर ह्या म्हयन्याचे। हांवें लिस्ट सबमीट केला, दिग्विजय सिंग बाबा कडेन केला आनी राहुल गांधी कडेन केला। म्हणटकच दोनूय लिस्ट हे कमिटीचे 40 ब्लॉक प्रेसिडेंट, काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट and 2 district Congress committee president has been submitted to High Command. So let her ते approval दितले। थोडे कडेन कितें जाला युनॅनिमिटी ना, थंय 2 नांवां गेल्या। हांवें तांचो बकरांचो बॅकग्रावंड दिला आनी म्हजें सजेशन दिलां। म्हणटकच ते म्हाका क्लियर केलें म्हणटकच म्हाका कन्सल्ट करतले, मागीर आमी अनावन्स करतले गोंय। फुडें फाल्यां मास कॅम्पेन आमची सुरू जातली। फाल्यां मडकय मिटींग आसा आमची, मागीर परां मागीर आनी एक मिटींग आसतली। मिटींग म्हणजे पब्लीक मिटींग जातली? हय, पब्लीक मिटींग। इट इज अ काँग्रेस मिटींग फर्स्ट and then we will hold mass public meetings in the second round, because this mass contact campaign starts on 1st of October. It will culminate on 31st of December for 3 months. GCN समोरासमोर येवन आपली बाजू खेळा प्राधिकरणा मुखार मांडची म्हूण SAGचो कार्यकारी संचालक संदीप जॅक्सान सांगला। GCN हालींच SAGक जाप दिल्ली। वेवस्थीत जाप दिवंक SAG कडच्यान कांय डॉक्युमेंट आनी थोडो वेळ GCN मागिल्लो। SAGन कांय डॉक्युमेंट GCAक दिल्यात आनी GCAचे प्रतिनिधी 9 ऑक्टोबराक येवन बाजू मांडची म्हूण सांगला। बाळू फडके अध्यक्ष उरल्यार पेंडसे आयोगाची शिफारस लावन GCAची मान्यताय काडपाचो SAGचो विचार जाल्ला।
गोंय क्रिकेट संघटनेन एसएजीक दिल्ल्या जापेंत गोंय खेळां प्राधिकरणान रीट याचिकेची कॉपी आनी त्या याचिकेचेर हायकोर्टान दिल्ले आदेशाची कॉपी मागल्या. एसएजीन हे डॉक्युमेंट आनी 29 सप्टेंबराचें पत्रय जीसीएक धाडलां. जीसीएक दिसता जाल्यार तांणी 7 ऑक्टोबर मेरेन आनीक व्यवस्थीत जाप धाडची म्हूण एसएजीन सांगलां. जीसीएच्या अध्यक्षाक आनी सचिवाक धाडिल्ल्या ह्या पत्रांत 9 ऑक्टोबराक एसएजीच्या कार्यकारी संचालक संदीप जॅक्साच्या चेंबरांत जीसीएची बाजू मांडपाक आपयल्यात. जीसीएचे अध्यक्ष आनी सचिवांक येवंक मेळना जाल्यार संघटने वतीन एखादो प्रतिनिधी धाडपाची मेकळीक दिल्या. बसकेक जीसीएचो एकलोय प्रतिनिधी आयलो ना जाल्यार संघटनेक ह्या प्रकरणांत कांयच सांगपाचें ना अशें गृहीत धरतले म्हूण एसएजीन सांगलां. त्या उपरांत ऑथॉरिटी गोंय क्रिकेट संघटनेचेर योग्य ती कायदेशीर कारवाय करतली म्हूण एसएजीन जीसीएक दिल्ले जापेत पदाधिकाऱ्यांक कळयलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्वच्छ भारत अभियाना खाला शारांतले नाले नितळ करपाची मोहीम गोंयचे उदका स्रोत खात्यान सुरू केल्या. पणजे सांतिनेज नाल्याच्या कामाक मंत्री मांद्रेकारान पावटो दाखयलो. पणजेचो नालो नितळ करूंक जनरूम येवजणे खाला 20 कोटी मेळ्ळ्यात. पणजेचो आमदार मुख्यमंत्री पर्रीकारान काम तडीक लावचें जाय जाल्यार केंद्रा कडच्यान आनीक पयसो हाडचो अशें महापौर सुरेंद्र फुर्तादो उलयलो. मांद्रेकारा मुखारूच ताणें वॉटर रिसोर्स खातें आनी पर्रीकाराकूय उजरायलो. स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय त्या 8 दिसां पासून हें अभियान हांगा चालू जाल्लें आहा. वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान आमी अशें एक डिसिजन घेतलेलें आहा की आज आनी फाल्यां शहरातले जे प्रमुख नाला आहा जे प्रमुख जे हें आहा हे सगळे आज फाल्यां म्हणजे सगळ्या शहराच्या त्या डिपार्टमेंटाचे ते सगळे अधिकारी फाल्यां सगळे कामांक लागून एट द टायम गोंयच्या सगळ्या सिटींतले हे नाला साफ करपाचें काम आमी फाल्यां करतले. वॉटर रिसोर्सीस खातें, फायर ब्रिगेड आनी थळावे पालिकेक घेवन 2 दीस नाले नितळ करपाची मोहीम चलयतले. पणजे नाल्याच्या कामाक हात घालतना महापौर सुरेंद्र फुर्ताद आनी बाकीचे नगरसेवक आशिल्ले. कॅमेरा मुखार सुरेंद्रान मुख्यमंत्री आनी सरकाराच्या नांवान बरीच डायलॉगबाजी केली. Around 20 crores have been sanctioned by the GNRM. We took a resolution in the CCB authorizing the GSIDC to tender and execute the Santinez Creek. My appeal to the government, to my beloved MLA of Panjim and the chairman of GSIDC, start the work of 20 crores immediately. The balance amount, you go to Delhi, take the DPR, tell the urban development minister, who the fellow? Venkaiah Naidu. If I, sitting in my chair, could bring 20 crores, the MLA, who the BJP government and central government, he will say, I whistle, I'll get the money. Don't whistle, take the flight, bring the balance amount. वेल्यान मांद्रेकाराची ताच्या तोंडार डायनॅमिक मंत्री म्हूण तुस्त केली. म्हणजे आपणे बान नेमको कोणाचेर मारलो तो कळपाक पुरो. म्युनिसिपल आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट, PWD, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, तिगूय डिपार्टमेंटाचे कोऑर्डिनेशन जर आसत जाल्यार हेचेर सोल्युशन करपाक. हांव फाल्यां रेजोल्युशन घेता की WRD शूड लूक आफ्टर इट. फाल्यां घेता, तुमी करूंक जाय. हांव फाल्यां एमएचसी मीटिंग हाडटा. The WRD should help us in doing the same. Tomorrow I will tell you. And we'll all congratulate you. You're a dynamic fellow. I see you in the assembly after Babu Naik. You're the fellow who speaks well there. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.